आयज आम्ही एक सायट आयडेंटिफाय केलं लेकिन ताने हॉटेल ऑपोजिट आणि तो जागो इज ओन्ड बाय एसएजी गो. आता आम्ही लेकिन ते स्पॉटार स्विमींग पूल बांदपाचें आहा एंड वी हॅव आस्क्ड हेल्प फ्रॉम गोवा शिपयार्ड एंड गोवा शिपयार्ड इज सपोज टू हेल्प अस टू बिल्ड अ पूल. आणि तो स्विमिंग पूल आसतलो विथ 3 pools, one diving pool, another racing pool, and one more practice pool. Along with that, we have got some more facilities. आणि facility है. आणि एक म्हणणे इट इज बेटर लेट देन नेवर. सो एक विनंती वास्कोकारांक की लेकिन कोणा सजेशन कितें आहा जाल्यार आमकां दिवपाचें आतां नेक्स्ट 15 days दे कॅन गो टू एसएजी एंड गिव देयर सजेशन्स. आयज ते प्रोजेक्ट रफली अबाउट 20-25 crores जातलो. 22-23 कोटी जातलो तो. आणि रक्षा मंत्रीन आमकां प्रॉमिस केला शिपयार्डान सीएमडीन आमकां प्रॉमिस केला की आमकां वास्कोकारांक शिपयार्ड एक स्विमींग पूल दितलो म्हणून. हो प्रोजेक्ट आता तेंच्या सॉयल टेस्टिंग जावपाचो. आफ्टर द सॉयल टेस्टिंग ओनली फाउंडेशन एस्टिमेट्स विल बी फायनलायज्ड. वास्कोच्या आमदाराक एप्रिशिएट करता जे इतले आमदार आनी इतले मंत्री वास्कोन येवन गेले जाल्यार एकूय कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट वास्कोन हाडूंक ना. आयज कितें जाना लेट आसतना खंयच्या आमदाराक टायम जाय पडटा. आमचो गव्हर्मेंट इतलो क्रायसिसान आसतना सुद्दां हांगा जे हॉस्पिटल तेणी हाडलें, चिकालीम मागीर बस स्टँड हाडलो आनी आतां आयज स्विमींग पूल हें केल्लेलो आसा. खरोखरच वास्कोकारांक इतलो त्रास जातलो कोणीच चिंतूंक ना. वास्कोचे लोक हांगासून पणजे वयतले स्विमींग करपाक. वास्कोकारांक सुद्दां उमेद आसा स्विमींग करपाची. खरोखरच हांव सगळे वास्कोकाराच्या वतीन हांव आमच्या वास्कोच्या आमदाराचें अभिनंदन करता. आनी